सगळे आपले कसे आमदार हे आम्ही निवडून काढताना आमची दाद घेयना सांगल्या उपरांत हा म्हणटा पूण टायमशीर ते काम करुया म्हणून अशे दीस घालयता त्या टायमार आमकां वायट दिसता. हो वाळपय 70चे कुडशे पांची वाड्यार वचपाचो रस्तो. कुडशा मेरेन डांबराचो रस्तो आसा, मात तोय सद्याक बाबत जाला. सुमार 1.5 किलोमीटर वो तांबडो रस्तो. पांची वाड्यार 4 घरां आसात आनी सुमार 30 लोकांची वस्ती. पावसाच्या दिसांनी जाल्यार लोकांचे सामकेच हाल. हे आसा ते रस्त्याची लोबरां वयर सरल्यात. उन्हाळो येयलो न्हू सादारण आहा आमकां येवपाक वचपाक, पूण पावसाचे दीस जाले की नाइलाज आमचो जाता. मोठे संकट येयल्ल्या भशेन जाता आमचे. कोण दुयेंस पडलो, आजारी पडलो, हॉस्पिटलान व्हरून कोणाक दवरचो पडलो अशें जाता. त्रास काय येवच जायना जाल्यार आनी पायलट कोणा जाल्यार येत ना ह्या रोडाक. पयशे घेतल्यार घेव जास्ती, पूण हे घेयना, दाब घेयना, कोण घेयना ते. तुमकां माझ्या सारख्या अर्दे वर जाय फिक्स सार पावतले जाल्यार सारकें अर्दे वर लागता म्हाका. दुसऱ्याचे सांगा न्ही, आतां जाणटे आहा ते आमी काय चलते न्ही, तुका कशें दिसता पळय. गांवांत हे अशा रस्त्याक लागून 108 ॲम्ब्युलन्सूय खंय येना. कोण तरी आजारी पडले 108 सांगले जाल्यार ते येवच्या फाटीफुडें करता. दामरोड सोपडा थी पर्यंत त्या माणसाक घेवन या अशें सांगता ते. त्या नंतर ते ना इलाज म्हणून आमी तिका घेवन वयता आमचे गाडयेन. काय करता आनी आतां कोणाक आगले कोणाक वाळपय वचून कोणी पायलट हाडटा आनी व्हरता मागीर. काय करतलो, उपाय ना न्हू. ह्या रस्त्याक लागून गांवांतल्या लोकांच्यो यो वच करतना नव्यो गाडयोय काबार जातात. काय करतले घडा करता आपले. घरान एका 3-3, 4-4 गाडयो आहा पूण ते सगळे मोडलेले कशे जाले. गाडयो रे तागाना गुन्यांनी हा सगळे एका म्हयन्या भितर त्यो गाडयो खळखळीत जाता. ब्रेक फेल, नट लूज अशें जाता प्रॉब्लेम त्या गाडयांक. गोंयचे सध्याचे भलायकी मंत्र्याचे हे मतदार. विश्वजिताची आज मेरेन वाळपय 5 इलेक्शनां जाली, मात तो आज मेरेन खंय एकदांय हे पांची वाड्यार पाविल्लो ना. तुमचो आमदार कोण? बाबा. बरें, तो हांगा केन्ना येयल्लो? हांगा येत ना रे तो अंदू ताका सांगलो यो म्हणून. सगळे त्या घरा कडेन हें केलें मरे येता म्हणून. हेतून कुडशा येयलो आनी हेतून पळलो त्या दारखाना वयसून. हांगा एकूय फावट येवंक ना तो. पावकच ना अजून तो. तोंड सुद्दां तेजें पळोवंक ना. फक्त आमी मतां घालता. हांगा कितके 20 मतां आहा न्हू गो. आमदार ना येना, एकदां येवना. मागीर तुमी ताका सांगिना आपयना? आमी सांगता ताका. आनी रस्तो म्हणून तेणीच पास केल्लो, आमदारानूच केल्लो पास. पूण तेच्या पर्यंत कसो आहा काय आहा हें बघूंकच ना येवन. तो येवंकच ना. खुर्शा आमी वयता आनी पांयां पडटा ताका. एकदां बाबा हे उपकार कर आनी एकदां रस्तो हो कर. आमी काय भागाला रस्तो तरी कर. करया रे म्हणटा, पूण आजून काय जात ना. रस्तो जावचो हीच पांची वाड्यावेल्या लोकांची मागणी. आमचें पाणी उदीक म्हणटा तें सगळें सारकें बघपाचें आनी रस्तो सारको आमचो बघपाचो. पाणी आमकां न्हयचें. नळ घेतला तो हो मेळना. दाबून हेतून हाडला कुडश्यासून, पूण पाणी एक दीस येयलें जाल्यार 8 दीस पाणीच नासता. आमचे हाल करता. बील सारकें येता पूण आमी माणसे पडले न्हू आमकां. रोड एकदां कर, कसलो कर, दाबोर घालून रोड कर, म्हणजे आमी सुखी जाल्यो. भलायकी मंत्री एके वटेन भलायकीचे मळार वेगवेगळ्यो आधुनिकतेच्यो गजाली करता, मात ताचेच मतदार संघातल्या ह्या पांची वाड्यावेल्या रस्त्याक लागून थंय 108 ॲम्ब्युलन्स सुद्दां वचना. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेनी.